नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या याच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवयाच्यो खबरो. संसदेच्या अदमासपत्रिकीय अधिवेशनात निर्माण जाल्ली कोंडी निमणी फुटल्या. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हांच्या मध्यस्थी उपरांत 8 विरोधी खासदारांचे निलंबन फाटीं घेवपाक सगळ्या पक्षांत एकमत जालां. कामकाजांत शिस्त हाडपाच्या अटीचेर हे निलंबन फाटीं घेतिल्ल्याचे सभापती ओम बिर्ला हांणी सांगलें. ह्या निलंबित खासदारांचे मणिकम टागोर, अमरिंदर सिंह, राजा वारिंग, गुरजीत सिंह औजला, हिबी इडन, बीन कुरियाकोस, प्रशांत पाडोले आणि किरण कुमार रेड्डी जाल्यार CPIMचे KS वेंकटेशन हांचो आस्पाव आसा. सभापती ओम बिर्ला हांणी दर एक पक्षाच्या वांगड्यांनी सभाघराची प्रतिश्ठा आणि परंपरा तिगोवन दवरूंक जाय अशें मत उक्तायलें. श्री E.B. इडन, एडवोकेट डीन कुरियाकोस, श्री अमिंदर सिंह राजा वारिंग, श्री B. मणिकम टेगोर, डॉक्टर प्रशांत यादवराव पडोले, श्री चमला किरण कुमार रेड्डी और श्री S. वेंकटेशन सदस्यों को सदन द्वारा 3 फरवरी 2026 को सत्र की शेष अवधि के लिए किया गया निलंबन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाए. जो सदस्य इसके पक्ष में हैं, मुझे लगता है निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ. हाँ वालों के पक्ष में हुआ. प्रस्ताव पारित हुआ. माननीय सदस्यों का निलंबन प्रस्ताव. सध्या सुरू आशिल्ल्या संसदेच्या अदमासपत्रिकीय अधिवेशनाच्या पहिल्या पावंड्याच्या काळात असभ्य वर्तन केल्ल्याच्या कारणावयल्यान 8 खासदारांक निलंबित केल्ले. संसदेन फलक हाडप, AIचो वापर करप वा हौद्यांत धांव घेवप ह्या सारक्यो गजाली केल्ल्याच्या फाटभुंयेर त्या 8 खासदारांचें निलंबन जाल्लें. संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू हांणी सरकार विरोधकाच्या सगळ्या मुद्द्यांचेर भासाभास करपाक तयार आसा अशें स्पश्टपणान नमूद केलें. Honorable Speaker, sir, I give a notice of my intention to move the following motion under proviso to Rule 374, Clause 2 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, that the suspension of Sri Aujla, Sri Hibi Eden, Advocate Dean Kuriakosi, Sri Amrinder Singh Raja Waring, Sri B. Manikam Tagore, Dr. Prashant Yadav Rao Padole, Sri Chamala Kiran Kumar Reddy, and Sri S. Venkatesan, members ordered by the House on 3rd February 2026 for the remaining period of the session be terminated with immediate effect. चित्रपट आणि वेब सिरीज तसेच टीव्ही वयल्या कार्यावळींतल्यान तंबाखू आणि तंबाखूजन्य पदार्थांची व्हड्या प्रमाणात जायरात जाता. हे विशीं राज्यसभा वांगडी सदानंद शेट तानावडे हांणी आयज राज्यसभेन हुस्को उक्तायलो. आपल्या उलोवपांत तांणी तंबाखू आणि तंबाखूच्या हेर पदार्थांचो विपरीत परिणाम भुरग्यांच्या भलायकेचेर जाता असो मुद्दो उपस्थित करून सरकारान हाचेर खर निर्बंध हाडूंक जाय अशी सुचोवणी केली. Tobacco imagery is not limited to film alone. It is increasingly visible in web series, television shows, and even music videos, where tobacco use is often portrayed casually, repeatedly exposing young audiences to such scenes. In many cases, scenes showing actors using tobacco can influence viewers, especially teenagers and young people, by making smoking appear normal, attractive, or even cool. It is therefore important that the government take urgent and effective steps to prevent youngsters from being exposed to such content that promotes or normalizes tobacco use. Chairman, sir, I urge the government to take swift and decisive action to ensure that children and youth are protected from the influence of tobacco imagery, prevented from developing tobacco habits, and safeguarded for their long-term health. देशाचे आदले संरक्षण मंत्री आणि गोयचे आदले मुखेलमंत्री पद्मश्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकर हांची जयंती आयज व्हडा श्रद्धेन पाळी. मिरामारच्या पर्रीकर स्मृती स्थळाचेर जाल्ल्या खासा कार्यावळीन राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू, मुखेलमंत्री राज्याचे मुखेल सचिव डॉ. V. कांदावेलू,
उत्पल पर्रीकर, पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांचे सयत हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. ह्या निमतान भक्ती गायनाची कार्यावळ लेगीत आयोजीत केल्ली. मानेस्तांनी फुलांची चक्रां ओंपून सर्गेस्त पर्रीकर हांच्या यादीक आर्गां ओंपली. राज्यपाल पुसपती अशोक गजपती राजू हांणी आपल्या उलोवपान देशाचे रक्षा मंत्री आसतना सर्गेस्त मनोहर पर्रीकर हांणी भारतीय लश्करान बायलांक आस्पावीत करून घेवपाचो व्हड क्रांतिकारी निर्णय घेतलो हाचो उगडास करून दिलो. Thinking at that time was we should have girl cadets. It opened for defense also because earlier it was more male oriented. So when I spoke to him, because I was handling a colleague of his, we worked together. When I spoke to him, he said that yes, we will do this, but not immediately. Because once the NDA takes girl cadets, we will open training schools also to girl cadets throughout the country. I wish he had lived more to see those days where girls cadets are now there everywhere in the country, and the way he contributed to that is something. As a former colleague, person who has worked with him, with Government of India, we feel a little lost, and we always pray to God that may his soul rest in eternal peace. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी लेगीत सर्गेस्त मनोहर पर्रीकर हांच्या यादीक आर्गां ओंपली. तांची दूरदृश्टी, खंबीर नेतृत्व, सादें रावप आनी गोंयच्या सेवे खातीर पुरायपणान समर्पण हे गूण आपणावपा सारके आसात अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. मनोहरभाई पर्रीकर हांची आज डेथ एनिवर्सरी. त्या डेथ एनिवर्सरीच्या निमित्तान गोंय सरकारच्या वतीन तांकां आदरांजली दिवपा खातीर हांव म्हज्या बरोबर आमचे गोंय राज्याचे राज्यपाल हे म्हज्या बरोबर आशिल्ले आमचे CS एडमिनिस्ट्रेशनाचे सगळे ऑफिसर मनोहरभाईचे दोगूय सुपुत्र हे आदरांजली दिवपा खातीर आयिल्ले. ऑलवेज मनोहरभाई इज एन आर्किटेक्ट ऑफ न्यू गोवा म्हणून वळखले वतले. इनोवेटीव प्रोजेक्ट त्यांच्या कार्यकाळात जाल्ले हे पुराय कंप्लिटली करपाचो योग म्हाका आयलो. पण सातत्यात इनोवेटीव थिंग्स करपा खातीर त्यांचो हातखडो आशिल्लो. ओके, ते आज परत एकदां हांव गोंय सरकारच्या वतीन आनी तमाम गोंयच्या लोकांच्या वतीन भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन तांकां आदरांजली दिता. तांची याद सदोदीत आमच्या तकलेंत कायमची आसतली की तेंच्यांनी केल्लें गोंया खातीर योगदान. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी लेगीत मिरामारच्या पर्रीकर स्मृती थळाचेर वचून सर्गेस्त मनोहर पर्रीकर हांच्या यादीक नमळायेन आर्गां ओंपली. Manor Bhai as an administrator, as a person who talked about governance, who talked about development, असं म्हणटालो की he has been the development man of the state of Goa. And in reality, he has had we have had the privilege to see him as a defense minister under Shri Narendra Modi ji. So म्हाका दिसता आज आशिल्लो जाल्यार विकसीत भारताची भाशा आनी जे भाग 2047 जे आमचे प्रधानमंत्री उलयता तातूंत म्हाका दिसता म्हत्वाचो रोल मनोहर भाईचो आसतलो आशिल्लो. And he has taken strides to see that Goa gets a recognition at the center stage in terms of every issues, every challenges that we faced, and at the same time get necessary support to the type of infrastructure. पणजी दूरदर्शन केंद्राचे खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकता. ते खातीर आमच्या @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकता. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप वेव्स सुरू केला. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वेल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकता.
हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां आयज सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.